देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू वस्तुगी आमी सगळी देवा उतर आयकता तेन्ना आमी जेजू वस्तुगी ताचें नांव प्रार्थीता तेन्ना आमी जेजू वस्तुगी देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू वस्तुगी आमी सगळी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसा. बांबडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां आज हे मिसा समारंभान आमी सगळीं इतली सकाळीं हे मिसा भेटेन वांटो घेवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताची पयण फुडें व्हरूंक तोच बाप आमकां किरीत आपली कृपा फाव करूं. हे मिसांत वांटो घेता आसतना एंटनी मोंतेरो हे आमचे भावा पासून मागुया सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत ताका घेवंक आमच्या एक एकल्याची इंतेसां मनांत हाडून भोव करून ही पिडा कोरोना व्हायरस पिडींतली आमकां सगल्यांक राख आमकां सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण तेच बापा लागीं मिसांत मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून दोनां चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या 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 काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा आनी सासणेचे देवा सगळ्यो आमच्यो कन्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायचे कर. तुज्या प्रितीवंत पुताचें उतर आयकूंक आनी हे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बरें कन्यांनी मांडून हाडूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया.
हेब्रियांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आदल्या दिसाचो उगडास दवरात. तेन्ना देवाचो उजवाड तुमकां मेळटोच तुमकां जायते सोसूंक पडटलें. थोडे फावटी तुमकां सभे माजार अपमानतालीं आनी त्रास दितालीं. केन्ना केन्ना कसले कोश्ट भोगतल्यांचे बागाक तुमी आसल्यात. होय, बोणकुणेंत आसलीं तांच्या कोश्टांनी वांटो तुमी घेतलो आनी तुमचीं बाटां विटां काडून व्हेलीं तेन्ना तीं तूं खुशालकायेन सोडून दिलीं. कित्याक तुमचे लागीं अदीक मोलाची आनी तोखता तसली गिरेस्तकाय आसा म्हूण तुमी जाणो आसल्यात. तर आतां तुमचो विस्वास इबाडूं नाकात, कित्याक तुमकां व्हडलें इनाम आसा. देवाची खुशी करून ताणें बासायलां तें तुमी घेतल्यात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. कित्याक आनीक थोड्या काळान येवचो आसा तो येतलोच आनी उशीर कोचचो ना. म्हजो प्रमाणीक बोक्त भावार्था वरवींच येता. आमी सासणांक सांडची ना, कित्याक आमी पाटी सोरपी मनशां न्हय, पूण पोतेंच आमचें तारण आमी जोडटल्यांव, कित्याक आमी भावार्थाची मनशां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. परतून म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांती जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्पर सवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. तुजेर विस्वास दवर. गरज तें तो कोत्तलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाच्या वता वरवीं पोजळटलें. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताच्या वायटावेलो सगलो आळकोळ्यो काडून उडयता. निसोल्ल्यारूय तो सोकला पडचो ना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक गोट धरता. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकाताच्या वेळार तो ताचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येता म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं उबी रावया. रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Jezu babace utor tu. Tacia mogaci koboca. Jezu karuka uzvartu. Amka babaci babuye. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सव्या तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. जेजून मुळे
एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोमता रात आनी दीस, तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कहें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा उसुंगी फोड दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी, आनी शेकी कोणशी बोर गुळगुळीत गोठो, आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. ए पोरी देवाचें राज. ते भायर ताणें म्हळें, देवाच्या राजाक कित्याक म्हूण सोर करुया, वो कसली वपार घालून तें चितारूं येता. तें सांसवांच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर वमता तेन्ना संवसारांत आसात तितलेंय बियां परस सुपुल्लो, पूण वंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतले सगळे झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका इद्यो व्हडल्यो कांडयो फुट्टात की अंतरोळ्या वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोडा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकूंक घेवंक जाता. तसले साबार वोपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. भाव भयणीनो, जानेराचे सुरवातेक आमच्या गोंयांत भरपूर पावस पडलो. आमची शिमितेर नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान सारकी चकचकीत दिसताली, बरी दिसताली. आतां आमी गेल्यार व्हडलें तोंड आयलां, व्हडलीं झाडां जाल्यात. हालींच कोणाच्या मरणाक गेलो तेन्ना अजाप जालो, कितलीं झाडां जाल्यात काय. पोत्तून आख्खें नितळ केल्लें. कितें जालें, बीं आसलेलें थंय पावस पडलो आनी तें बी वाडलें. कोणाक खबर ना. द ग्रोथ इज सिक्रेट. कोणाक कळूं ना. हांव सिमितेरींत पावल्या, हांवें म्हळ्यार आवय कितलीं झाडां जाल्यात. बियांचो वाडप, ग्रोथ सायलंट. सिक्रेट पयलो, गोमना. सायलंट, बोबाड करिनासतना बी वाडटा, सवकास वाडटा. आमी नातालाच्या सुमयार बियां घालता गोठो करता तेन्ना. आमची सुपुल्लीं भुरगीं पोत्तून पोत्तून वचोन पळयतात. मामी किल्लूंक ना मगे नाचणें घातल्यात ते, किल्लूंक ना. पोत्तून पोत्तून पळयता. एवरी डे दे वॉन्ट टू गो एंड सी. बट द ग्रोथ ऑफ द सीड इज स्लो, सवकास. म्हाका जाय म्हूण बेगीन जायना तें झाड. झाड वाडटा. जेजू आज ओपारीन सांगता, सांसवांचें बी धाकटुलें व्हडलें जाता. आसरो दिता सुकण्यांक. व्हडलीं झाडां आसरो दितात मनशांक. बाबा भयणीनो, देवाचें राज हे भाशेन जेजू आयज आमकां सांगता. द ग्रोथ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. देवाचे राज्याचें वाड जावप पयले सुवातेर सिक्रेट. जेजू 12 आपोसलांक घेवन स्वर्गराज्याची वाड सुरू करता. तांच्या काळजांत हें बी घालता. 12च जाण आसलेत. पवित्र सभा वाडूंक सवकास जालें, गुप्ती जालें, सवकास जालें. पूण आज आख्ख्या संवसाराक
पवित्र सभा आमकां दिश्टी पडटा. एक व्हडलें झाड. बाबा म्हणून आमच्या उत्मीक जिवितांतूय तशेंच. आमच्या उत्मीक जिवितांत देवाचें उतर फोडान दिवंक पयलीं सुवातेर गुपीत. इट इज समथींग सिक्रेट. इट इज समथींग सायलेंट. and it is something slow. But the kingdom of God is for others to come. आमचे बरे जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक सावळी दिवपी रूख. जे भाशेन रूख आपल्या खातीर न्हय, ते बी आपल्या खातीर न्हय, दुसऱ्या खातीर. बी पीक दिता शेतकामत्याक, आपल्या खातीर न्हय. देखून जेजू म्हणटा लुवणी येतोच, गुळगुळीत पीठ गुळगुळीत गोडो जातोच शेतकामती कोयती लायता पीक करून. द सीड इज फॉर अदर्स. वी आर फॉर अदर्स. आमकां पळोवन दुसऱ्यांनी देवाच्या राज्याची वांगिली जावंक जाय. आमचे बरे जिवितांतल्यान, आमचे बरे उतरांतल्यान, आमचे बरे स्वभावांतल्यान आमी दुसऱ्याक आसरो दिवपी झाड कशें जावंक जाय. तर हें देवाचें उतर जें आमच्या कानाचेर सादवता, हें देवाचें उतर जें आमच्या काळजांत घातलेलें आसा, हें देवाचें उतर भाव भयणीनो दुबाविणे वाडटलें. जेजू म्हणटा जमीन आमी आमचें काळीज बरें आसूंक जाय. म्हणटच देवाचें उतर उगडास करुया. द ग्रोथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड is secret, is quiet. The word of God's growth is silent. The word of God's growth is slow, but it definitely grows and gives shade to others. आमकां सगळ्यांक आमच्या उत्मीक जिवितांतल्यान दुसऱ्याच्या जिविताक बरो परिणाम जावंक आनी दुसरी देवाशी पावूंक हे मिसान आमकां किरीत भाशेन बापाची कृपा मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. निष्कडोंग निर्मल उंडो C27 पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. निष्कडोंग निर्मल उंडो भयणी भावनो ही आमची भेट सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमची देणी तूं मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं
हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्विदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी तेचें मरण समरुमता. जिव्या बाबार्थान तेचें पुनर्जिवंतपण परगुडटा. थीर बरवंशान तशें मोहिमेवून येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबळांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता तेका जय. उत्सर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हजे रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भिवंतणी एकठांय आसल्याची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोनृत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान. आमेन. बांबडीनो दर एक पावट आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना तुजें राज आमकां येवं ही उतरां आमी वापरता. देवाचें राज आमचे मदें येयलां आसा गुपीत तें आनी देवाच्या राजाची वाड सवकास जाता. आमी
आमचे काळजांनी हे देवाचें राज घेवन हे देवाच्या राज्याची येडदेरी मोडकून घेवन दुसऱ्यांकूय ह्या राज्याचे भागिली करूंक वावरूंक जेजूनच शिकवलेले मागणे म्हणून आतां बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव जा, तुजें राज चमकाय, तुजी गशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखांतली वाटाय. या राजवटकीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन रुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. देवाच्या राज्याचे बी आमचे काळजान वमता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे जेवणांत मांडू घेतली आमी सुभागी. सोमिया आमच्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुमच्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. तुजे फाटल्यान येता हांव जेजू. D40 570 D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या. आमी मोता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या. भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसव आसा. ओरोरांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. ओरोरांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू
आमच्या गोड्या भुकेल आम्ही मोठा जेजू आमच्या उड्या तुझेच बाटल्या येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेल आम्ही मोठा जेजू आमच्या उड्या कोरोनाचा दोगऱ्या सोड्या जेजू आमची चुकां विचार आमचे निर्बोळच कोतकुडी जेजू आमचे जिवीत सासती आमचे निर्बोळच कोतकुडी जेजू आमचे जिवीत सासती तुझेच फाटल्या येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेल आम्ही मोरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच फाटल्या येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेल आम्ही मोरता जेजू आमच्या उड्या प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाल बापा, तुजे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. हे तुज्या बोव वर्ता देण्यांत आमची कोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाव म्हणून फाल्यां आमी आमच्या भारतांत शांतीचो दीस म्हूण पाळटा. फाल्यां महात्मा गांधी आमच्या देशाच्या बापूजी मारल्यार तो दीस समरुमता आमी. आनी आमच्या देशांत शांती सवस्काय आसपाक भोव करून देशाच्या फुडारा मदीं तरेतरेच्या धर्मांच्या लोकां मदीं खरी शांती काळजा मनाची आसून किरीत भशेन फाल्यां आमी मागतल्या. टुमोरो द डे ऑफ पीस, भारत देशांत शांतीचो दीस. आयतारा दिसाक आमच्या भुरग्यांचे मीस 9:15 आमी मागता. आज जायतीं धाकटीं भुरगीं आहात हांगा. 9:15 आमचे मीस आमच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारां पासत. फाल्यां सांजे 5:30 केरांत मीस आसतलें सान फ्रांसिस्काच्या कापेलान. फाल्यांच्यान आमी थंय मीस करतले. दर सोनवाराक सांजेच्या 5:30 हे आयताराचे मीस मास विथ संडे ऑब्लिगेशन. आनी आमच्या इगोर्जीन सुद्दां भाशेन 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आमच्या इगोर्जीन 6 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. देवाच्या उतराची वाड तुमच्या काळजांनी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार जेजूक आमचे मोदे धरून शेवटाचें गायन गावया. F7 पान 208. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रितीना दिवू चलया आमी पोरतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक शिकून जेजूक आमचे